सिरियस पोत्ते गव्हर्नराक मेवले 5 फावट मेमोरंडम दिलेलो आसा सेईंग दॅट लॉ अँड ऑर्डर हॅज टोटली कॉलेप्स, एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना, हेजेर तुमी दखल घेवची, मायनिंगाच्या इशूचेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून तुमच्या पार्टीचें कितें म्हणणें? पार्टीचें म्हणणें कित्याक एक म्हणल्यार कशें आसा की काँग्रेसीक आनी कशें ऑपोजिशन पार्टी आसल्यामुळे तांकां आनी हें करपाकूच जाय म्हणून तांकां करचेंच पडटा. पण पयलीं म्हणल्यार हें करतना आजूय तुवें पळयलां आसतलें ते सगळेच जाण बरोबर आसले अशें म्हाकाय दिसना. 16तले म्हाका दिसता 12 आमदार बरोबर आसले. पयलीं तेंच्या भितर तेंची एकवट ना. ते परत परत प्रयत्न करतात आमचो एकवट आसा म्हणून दाखोवपाचो, पण तेंचें तें तशें जायना. आयजूय 4 जाण एबसेंट आसले. सेकंड थिंग मायनिंगचो इशू जो आसा त्या इशूचेर आमचे केंद्रीय नेते आनी आमचे लोकल खासदार आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हो दिल्ली ताचेर फॉलोअप चालू आसा. कालूय म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमचे दोगूय खासदार दिल्ली आसले, नरेंद्र सावयकर आनी आमचो श्रीपाद नायक, आनी त्यामुळे कालूय ते फॉलोअप करताले. मायनिंगचो विशय जो आसा तो इज अ व्हेरी सिरियस विशय आनी पार्टी आमची सेंट्रल लिडरशीप आनी आमचे सरकार हे मायनिंगचो इशू सेटल जावपाक लागून प्रयत्नरत आसा. त्यामुळे मेमोरंडम गेले आनी अशे व्हडले मोर्चा केले म्हणून तातूंत तसो इशू सेटल जायना. आनी त्यामुळे ते आज बेजिकली राजकारण करतात, कारण ते ऑपोजिशन असल्यामुळे तेंच्यांनी करपाकूच जाय तें अशें तांकां दिसता. पण तेंचे बऱ्याचदा हें करता आसतना तेंचीच एकवट ना हें म्हणून ते थोडेशे मातशे एक्सपोज जातात. कारण आजूय आमी पळयलां की तेंच्यांनी सुरवातीक सांगलें कितले तरी भरपूर लोक हे ते आज पळयले जाल्यार लक्षांत येतले कितले लोक आसले तेंचे. ते धरून हाडलेले थोडे लोक गेले मागीर. मायकलाचो इशू रिजॉल्व जालो पार्टी भितर कितें जालो? मायकलाचो इशू आसा तो म्हज्या हाच्या प्रमाणे म्हायती प्रमाणे मायकल हो आमचे मुख्यमंत्र्याक दिल्ली वचून मेळ्ळलो आसा आनी पार्टी प्रेसिडेंटा कडेनूय तो उलयल्लो आसा. त्यामुळे दॅट इशू इज ओवर.